साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे लक्ष सरकाराचे आसा खंय तरी आमी फाटी पडले हेजो अर्थ ना की आमी फाटीच उरतले आमी ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आनी डॉक्टर म्हणटा तुका दिसता वेंझी ते ऑनरेबल मेंबर बनावली कॉन्स्टिट्युन्सी मिस्टर वेंझी हेंकां जर दिसता की आमी हांगा बेश्टे खोटे उलोवपाक आयले असेंब्लीत तशें कांय ना आनी दुसरी गोश्ट ते जे सांगता इंटरव्हेन्शन घे म्हणून हे कितें इंटरव्हेन्शन गावं नाका आमी तो प्रपोजल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह म्हणून आमकां जे डायग्नोस्टिक्स अराउंड त्याच बरोबर ब्रॉड बेस स्पेशलिस्ट अवेलेबल आहा ह्यो सगळ्यो गोष्टी आमचो प्रयत्न आसा स्पीकर सध्या कितें जाता साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इज नॉट हॅव्हिंग द फॅसिलिटीज आनी ते रिफरल हॉस्पिटल जाता पयलीं तांकां धाडटात थिंगा आनी ते सगळे GMCक धाडटात. So I think there's a load on GMC because even our people from North Goa who are coming there, everybody comes and parks finally at GMC. If South Goa District Hospital, which is central nodal place for South Goa, is not being strengthened, I think we're having a problem. देशाचे प्रधानमंत्रीन आयज आमच्या हे PPP प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेजाचो जो विषय हा they have linked it to the district hospital speaker sir district hospitalak link केल्यार तुका ते स्पेशलिटी बी गावतली तेणी त्या तरेची स्पेशलिटी बी दिवपाची गरज आसा सामान्य मनशाक 1 रुपयाचो खर्च जावचो ना आणि त्याच बरोबर गोयची जनतेक एडिशनल सीट्स फॉर डॉक्टर्स ऑल्सो वी कॅन गेट नाव दिस हॉस्पिटल इज ह्यूज if you go to replicate it like the Goa Medical College it is not going to happen if you it's I need manpower GMC ट्रान्सफर करता ना 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 रा ऐकय GMC ट्रान्सफर करता कितले पेशंट थंय येतात कितले पेशंट ऑन द वे मरता ते कोणाक खबर ना point of order speaker sir speaker sir speaker sir अजूनपर्यंत ना speaker sir सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उजो हांगा लागना बेस्ट उजो लावपाचे काम करू नका असेंब्लीन हे जे स्टॅटिस्टिक्स या वीरेश वरकराक मातशे प्लीज सांगा त्याच्याकडे जे स्टॅटिस्टिक्स आहा की लोकांक बेस्टे मरता म्हणून वरताना तुम्ही बेस्टे उल्लेख करू नका टास्क फोर्स करता तो टास्क फोर्स बरोबर टास्क फोर्स तू करता ऑफ एक्सपर्ट्स टास्क फोर्स नाका तुमकां ते डील करपा जाय ना ना स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर हे डील करपाचे हे माझे मित्र बाब विजय सरदेसाई MLA फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सी एनी डील करा म्हणून शब्द ते एक्सप्रेस करपाक